आयचे हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतांव देवादीन सेलीन पिकार्डोच्या आत्म्या बसोत. मीस दिता गिल्बर्ट पिकार्डो. देवादीन विक्टर तावरोच्या 7व्या दिसाच्या उडासा बसोत मीस दितात अनिल आनी प्रिया तावरो. कुटुंबांतल्या सरुल्या सर संध्या बसोत मीस दिता विल्सन डिसोजा. मेळिल्ल्या सर उपकारां बसोत सांव फ्रांसीस सावराच्या मनाक अर्गामीस दितात मिनिनो डिसिल्वा आनी कुटुंब, प्रिया आनी अनिल तावरो, जॉन डिकोस्टा आनी कुटुंब, मनोज डिसोजा आनी कुटुंब, आल्फ्रेड पेरेरा आनी कुटुंब. बरें काम फावो जाल्ल्या बसोत भगवंत कुटुंबाच्या मनाक अर्गामीस दिता पवीन फेर्नांडीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, 9 दिसाचे तयारेन गोंयचो साहेब कणापरी आपले जिवीत जेजूक एकवटून नीट साक्ष जालो ते आमी नियाळीत आयल्या. आयचे परबेचो विशय भाग्यवंत फ्रांसिस्काची देख घेव आमी जेजूची साक्षी जावया. साक्ष दितलो वो दितलो मनीस आपणाकच जाणो जाता, सोदता, अनुभवता आनी उपरांत परगडटा. तो साक्ष उतरांनी आनी करण्यांनी दिवंक तयार जाता. एकाच जाग्यार आनी एकच मनशाक ती दिना, पूण सर्वां भोंवती वेगवेगळे सुवातेर आनी वेता थंय तो परजळ शिंपडावंक वावुरता. हेंच भाग फ्रांसीस सावेरान आपल्या जिवितांत केले. तर ताची देखीन आमी जेजूचे नीट साक्ष जावंक ह्या मिसा बलिदाना वेळार बापाची कृपा मागुया. उल्हासांनी सर्वेस्पराक वाकणात. कितल्या संतोषान आमी गायलें, त्याच उल्हासान आमी सांगाता जमल्या आमच्या सायबाचे फ्रांसीस सावेराचें फेस्त करच्याक. खंडीत जावन तो आमचे मोदेगात आसा, आमकां प्रेरण दिता, आमकां उर्बा दिता, आमचें जीवन बरें करूंक तो आशेता. ह्या उर्बेन आमी ही परब संतोषान आनी उल्हासान करया. आमची पातकां वळखून घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर उपोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदांच सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर उपोद्वेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Stop.
तुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भगवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलें. त्या सामच्या मोगाळ सडवणदाराची वळख आमच्या काळजाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संख्य वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घोराण्याचो पहारेकार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें उतर आयकताय तेन्ना म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. एका कोट्या मनशाक हांव अशें म्हणोन जाल्यार तूं मरतलोय आनी तुमच्या मनशांक शिटकायना जाशी आनी असल्या नोश्ट्या मनशांक आपलें नोश्टें जिवीत सोडून दिवंक आनी अशें आपलो जीव वाचोवंक तूं उलोवन शिटकायना जाशी तर तो नोश्टो मनीस आपल्या गुन्यांवां पासत मरतलो खरो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका नोश्ट्या मनशाक शिटकायशी आनी तरी आसता तो आपलें नोश्टेपण आनी वांकडी वाट सोडून दिवंक कबूल ना जायत तर नोश्टो मनीस आपल्या गुन्यांवां पासत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस आपलें प्रमाणीकपण सोडून वायट करूंक लागीत तर आनी हांव ताका फास मांदीन जाल्यार तो आपूण मरतलोच. तुवें ताका शिटकावंक नाय म्हणटोच तो आपल्या गुन्यांवां पासत मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीकपणाचो आनीक हांव उगडास करचो ना. पूण तुका हांव ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण एका प्रमाणीक मनशाक वायट करिना जावंक तूं शिटकायशी जाल्यार आनी हो मनीस पातो करिना जायत तर तुजे शिटकावणेक लागून जो जिवो उरतलो आनी तुमी तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
सांपावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण हे विशांत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणी कर थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवाते पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोयमा तुका सोम्या. त्यावेळी 11 जाणांक दिश्टीक पडून जेजू म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मनिना ताचेर क्यास्तीचें परमाण पडटलें. सत्मंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भाशांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांचे सांगता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली.
देवाचे उतर हे वखले तुका क्रिस्ता. एक प्रायेस्त मनीस मार्गादेगेन जडां लायतलो. हर एक दिसा ताचें काम तेंच. तो फळांची म्हळ्यार फ्रुट्स ट्रीज तो लावनच आसलो. एक पावटी ताचे लागीं विचारलें, तूं हीं झाडां कित्याक लायताय? तो म्हणलो, फळांची झाडां गरजेची, सगळ्यांकी युजफूल. पूण तूं आतां लायताय, तूं आतां म्हातारो जालाय, पूण तुका ताची फळ मेळना, तूं कित्याक लायताय? तो म्हणलो, पळय, हांव हांगा येता आसतना म्हाका फळ मेळ्ळें, फ्रुट्स मेळ्ळें, पूण हांवें ते रूख लावंक नात, कोणेंगी दुसऱ्यान लायिल्ले, हांवें लावंक ना. पूण हांव आतां लायतां मुखार नेक्स्ट जनरेशनाक तांकां फळ मेळच्या खातीर, आनी ते लायता आसतना नेक्स्ट जनरेशनाक. म्हजेच खातीर न्ही, हें एक मिसांव जावन आसा म्हजें. देवान दिल्लें एक मिसांव हांवें लावचें, दुसऱ्यांनी फळ घेवचें. सान फ्रांसीस सावेर थोडीच वर्सां ताचें मिसांव जावन आसलें, 11 वर्सां. सो फ्रँकली स्पिकींग काल 11 वर्सां मात्र ताणें काम केल्लें, मिसांव काम केल्लें. त्या 11 वर्सांनी ताणें केल्लें सादान चिंतूंकच जायना आमच्यान. आयच्या काळार सबार साधनां आसात, विधानां आसात मिसांव करूंक, या दुसरें कम्युनिकेशन, हे ट्रॅवल इजी जाता. पूण त्या वेळार असलीं विधानां नातलीं, असलीं साधनां नातलीं, जाल्यार एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशन. एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशन कशें केलें ताणें? ताका मेळिल्ली एक मॅसेज. इग्नेशियस फावंडर, जेजुइतांचो फावंडर, तांचो फावंडर जावन आसलो. सान फ्रांसीस सावेरी जेजुइत जावन आसलो. ताका सांगिल्लें तो मिसांवाक येताना, सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. संवसाराक उजो दिवंकोस, संवसाराक उजो दी म्हणून. वाव, आयकतना क्रिस्तांनी आयच्या वांजेलान सांगलें, गो टू दी एंड ऑफ द वर्ल्ड अँड प्रीच द गुड न्यूज. संवसाराच्या कोनशाक, पोंताक आनी त्या पोंताक, सक्कड पोंताक वचून, हर एका कोनशाक वचून थंयसर सुवार्ता परगट कर. फ्रांसिसाक हें मेळिल्लीच मॅसेज मेळिल्लीच, ताची उर्बा आनीकी चडली. फायर म्हणटा, ताचे थंय तो फायर आयिल्लो, उजो आयिल्लो. खंयच्या तराचो उजो? मिसांवाचो उजो. उजो देवाच्या मोगाचो. आमी म्हणटा देवाचो खंयचोय उजो, थंयसर कितेंय जळचें आसा जाल्यार आनीकी चड जाता न्ही गे. ताचे वयर तेल घाल्यार या पेट्रोल घाल्यार आनीकी चडटा, या थोडे पटी घी घालतात न्ही गे, आनीकी उजो चडटा. उजो असलो उजो जावन आसलो फ्रांसिसा थंय. क्रिस्ताचो उजो, क्रिस्ताच्या मोगाचो उजो आनी क्रिस्ताचो उजो ताचे थंय बरोवन आसलो. कशें क्रिस्त ताचे थंय वाडोवन येतालो, कितलो वाडलो तितलोच ताचे थंय क्रिस्ताचो मोग बरोवन आयलो, ओमतलो, आनी तो ताका रावोंक जावना. ही कूड नॉट रेजिस्ट एट ऑल. ताका रावोंकच जावना. देखून तो मिसांव घेवन इंडियाक आयलो. आनी तशेंच इंडियान मात्र न्ही, आनीकी जपान, चायना आनी हेर जाग्यांनी ताणें मिसांव काम केलें. ल्हान आवदेंत इतलें व्हडलें काम ताणें कशें केलें. ताची विधानां आमी आयकल्ल्या प्रकार प्रिमिटीव मेथड्स म्हणटा हांव. प्रिमिटीव मेथड्स ताणें यूज केल्लीं प्रिमिटीव मेथड्स. पूण ताणें यूज केल्ली मेथड आसात आज पर्यंत आमी यूज केल्यार सो वंडरफूल इफेक्ट जावंक आसात. आतां आमी टॅक्नॉलॉजी घेवन आतां तीं विधानां, तीं पोरणी विधानां म्हणटा हांव, पूण तीं विधानां आज पर्यंत आमी वापरूंक साध्य आसा. पळया ताची एक विधान पळया. ताणें सुरू केल्लें सुवार्ता कशी परगट करची. सुवार्ता परगट करूंक ताणें पयिल्लें विसरलें भुरग्यांक. गेलो गांवान गांव,
गोवांत पळयता हांव आमच्या गांवांनी सडावत पळयता हांव पॅं 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 करून मासली हाडटात या पाव हाडटात सांजेर ब्रेड हाडटात आनी वेतात या थोडेपटी गांठ मारतात ते गांठ मारूनच वेतात ते तांकां कळटा हां ह्या टायमार सांजेच्या वेळार आयले म्हणटाना ब्रेड या पाव ह्या दिसाक आयले म्हणटाना मासली न्ही सो तसले सकाळीं कळटा त्या वेळार लोकांक कळीत आसले जालें म्हणटाना हां कोणगी आयला कितेंगी जालें म्हणून सान फ्रांसिसान तीच मेथड घेतली खंयसर बेल मारतात या पॅं पॅं करतात थंयसर लोक येता पळयलें ताणें एक बेल काडगेली मारूंक सुरू केलें बेल मारलीस लोक ताका पळोवंक आयले सकडी आयले आनी ऑफकोर्स फॉरेनर गोरो मनीस कितेंगी म्हणून पळोवंक आयले चड भास गोत्तून नातली आयच्या वांजेलान सांगलें विविध तरांची भास उलयतले म्हणून साबार जण सांगतात तो उलयतना सो स्पिकींग इन टंग्स लोकांक समजतले म्हणून ऑफकोर्स ते इज अ वे ऑफ सेयींग पूण ताणें सांगलें लोकांक थोडें समजलें जावंक पुरो देर वेर ट्रान्सलेशन्स आनी कितें करून ताणें सांगलें बेल मारली भुरगीं सांगता आयलीं भुरगीं सांगता आयिल्लेंच ताणें भुरग्यांक कितें लायक जाता पोदां सिंगींग लिटल डान्सींग मे बी मुवमेंट्स आनी इल्लें सिंगींग ताणें सिंगींग करन तांकां कॅटेगिजम शिकयलें कॅटेगिजम द बेस्ट मेथड आनी ती सिंग करन थंयच तावन घरा गेली घराय वचून सिंग केलें तांणी पेरंट्सांक शिकयलें फ्रांसिसान शिकयल्लें खाली भुरग्यांक थंय तावन पेरंट्साक भुरग्यांनी शिकयलें कॅटेगिजम आनी थंय तावन सगळ्या विलेजींत सगळ्या संवसाराक खंयसर गेलो की थंयसर असलीच ताणें मेथड यूज केली आमी म्हणटा डॉमिनो इफेक्ट लॉर्ड्स इफेक्ट देवाचें उतर कशें इफेक्ट जाता एका तावन आनी एकाक आनी एका तावन आनी एकाक अशेंच सुवार्ता परगट जाता आनी असली विधानां प्रिमिटीव मेथड म्हण चिंतल्यारी पूण ती जावन आसली व्हेरी इफेक्टीव डॉमिनो इफेक्ट जावन आसा व्हेरी इफेक्टीव मेथड्स एक ल्हान म्हाका माम्मेन शिकयल्लो उडास आसा एक तुमकां थोड्यांक कळीत आसा जावंक पुरो ते घुमटां आसात आयकलां तुमी त्या घुमटांत हें सिंग करतात थोडे कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक बोवाळ कितें तें सांग म्हाका दोन पळयो मोजयेच्यो तशेंच आसा 10, 14, 15 आसा ती आतां वेळ ना म्हाका सांग करूं आनी एक फावटी सिंग करया आमी आवटसायड पूण दीज आर व्हेरी इफेक्टीव ती घरा वचून तेंच सांगलें एक देव एक बावार्थ ओ वा एक आत्मो एक बावार्थ एक देव नाजाल्यार तांणी सबार देव चिंतले आनी आज एकच देव म्हण शिकले भुरग्यांक शिकयलें तशेंच पेरंट्सांक शिकयलें देवा थंय तांणी ती परतली अशेंच आमी पळयता कशें वांजेलान सांगलां दुसऱ्या वाचपान सांगले बरी सा पावलान हांव सर्व मनशां खातीर संगती जालो तांकां कितें जाय तशें त्या दुबळ्या लोकां मदें तो दुबळो जालो पूण जपानाक वता आसतना ताणें बरें फॅशनेबल क्लोथ्स घालून एम्पररा मुखार तो गेलो अशें हर एक मनशाक देवाची सुवार्ता कशी परगट करी जाय म्हणून ताका देवानच ताका प्रेरण दिल्लें आनी त्याच प्रेरणे प्रकार तो काम करतलो अशें मिसांव काम ताचें सक्सेसफूल जालें एकल्यान सांगिल्ल्या प्रकार सान फ्रांसिसाची जिणी पळोवन 11 वर्सांनी इतलें मिसांव करून पळयल्ल्या प्रकार तो ताणें सान फ्रांसिसाक म्हळें ताचे थंय सोंसणीक नातली ताचे थंय आमसोर आसलो 11 वर्सांनी इतलें मिसांव करी जाय जाल्यार ताचे थंय कसलीय सोंसणीक नातली देवा खातीर कितेंय करूंक झील इतलें जावन आसली ताचे खातीर कितेंय करूंक तो तयार आसलो ताचे थंय तो उजो पेटतलो मोगाचो उजो क्रिस्ताचो उजो पेटोवनच आसलो आतां ताणें म्हणचें आसलें एकच मागणें गिव मी सोल्स देवान कितें ताका मिसांव दिल्लें तें ताणें संपूर्ण केलें आतां आमचें मिसांव 2019 लास्ट इयर ऑक्टोबरांत एक एक्स्ट्रॉडिनरी मिशनरी मंथ म्हणून आमच्या पाप साहेबान पासारलो आनी सांगलें ताणें मॅसेज दिल्ली बॅप्टायज्ड अँड सेंड टू ऑल तें थीम जावन आसलो बॅप्टायज आमकां बाप्तिझम मेळ्ळा हेरां खातीर आमकां धाडलां देखून
message this: set the world on fire. Sent, baptized and sent. Sent कित्याक धाडला? Set the world on fire. तोच उजो, मोगाचो उजो, वांजेलाचो उजो, क्रिस्ताचो उजो सगळ्यांकी दिवच्या खातीर. सगळ्यांनी जळोवन सोड, सगळ्यांकी जळोवन सोड, संवसारच जळोवन सोड. त्याच उज्यान, त्याच मोगान आनी क्रिस्ताच्या मोगान आनी क्रिस्ताच्या मिसावांत या क्रिस्ताच्या ताणें शिकवणेन सगळो संवसारच उजो घालून सोड. असलें मेसेज आमकां हर एकल्याक आसा. आमकां तें मेसेज या तें मिसांव बदलूंक जायना. मिसांव तेंच आमचें देखून क्रिस्त बदलोवना, वांजेल बदलोवना, तशेंच आमचें मिसांवय बदलोवना. पाप साहेब परतून सांगता, त्याच वेळार ताणें दिल्ल्या एका मेसेजीन सांगता, मिशन या मिसांव कितें जावन आसा? एक उमाळो, पॅशन क्रिस्ता खातीर, उमाळो क्रिस्ता खातीर, उमाळो मोगा खातीर, उमाळो मनशाकुळा खातीर. आब्राहाम या सान फ्रांसीस सावेराक सांगले बरी, आमी एका गांवांतावन आनी एका गांवाक वच जायगी गरज ना. ल्हान उदाहरण, एक दोळ्यांक दिश्ट नातली एक स्त्री आफ्रिकांत ल्हान, तिका एक मिसांव मेळ्ळें. तिणें चिंतलें देवाची बरी खबर ही सुवार्ता कशी लोकांक परगट करची म्हणून. ती गेली एका मिशनरी कडेन वचून एक बायबल घेवन आयली, फ्रेंच बायबल. थंयसर फ्रेंच इस्कॉलांत आनी पुरा फ्रेंच शिकयताले. इस्कॉल जाता आसतना तिका दोळे दिसनातले. फ्रेंच मिशनरी कडेन ताणें सांगलें, जॉन 3:16 ताचेर रेड अक्षरांनी ताचेर रेड हें घाल, मार्क कर, रेड मार्क कर. गेली ती भुरग्यां कडेन गेली आनी म्हणाली, तुका फ्रेंच येता गी? आं, हें वाच जॉन 3:16, तें रेड मार्क केला पळय, तें वाचून सांग म्हाका म्हणून. तिणें वाचून त्या भुरग्यांनी वाचून सांगलें. मागीर तिणें विचारलें, तुका समजलें गी कितें म्हणून हें? ना गी? आं. तिणें मागीर तिचे अर्थ सांगूंक सुरू केलो. आखरेक त्या दोळे दिसनातल्या स्त्रियेन केल्लें मिसांव सक्सेसफूल जावन 20 जण भुरगे आयदर पास्टर या पाद्री जाले, पाद्री या पास्टर जाल्ले. 20 जण मिसांव पळया. अशेंच आमचें मिसांव आमच्या घरांनी सुरू जाता, आमच्या कुटुंबांत सुरू जाता. जर तर आमी ग्रेट मॅरेजीस या ग्रेट फॅमिलीज बांदून हाडूंक जाय जाल्यार आमचें फावंडेशन स्ट्रॉंग आसत जाय. आमचें तें मिसांव जावन आसा, हर एकल्याचें मिसांव जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत हर एक ग्रेट म्हळ्यार बरें काजर या बरें कुटुंब बांदून हाडूंक बरी जिणी आमकां जावंक जाय. ग्रेट मिशनरी आमी जावंक जाय, क्रिस्ताच्या मोगाचे मिशनरी जावंक जाय. आमच्या कुटुंबांत जर तर पती पतीन एकामेकाक क्रिस्ताचो मोग दिवंक पावतीत, ह्या भुरग्यांक तसो मोग त्या उतरांनी आनी करण्यांनी दाखोवंक पावतीत, खंडीत जावन आमी बरी प्लांट आमी लायता आनी ताचे उपरांत मुखार तेंच मिसांव मुंदरसून वेता बरें फळ दिवचे खातीर. आज प्रत्येक तरान आमी मागया, सान फ्रांसिसा बरी आमचो उमाळो, आमचें पॅशन, आमचें झील मिसांवा खातीर, क्रिस्ताच्या मोगा खातीर, क्रिस्ता खातीर आनी ताच्या वांजेला खातीर हर एक दिसा हर एका वेळार चड आनी चड उमाळून येवं दी. आनी अशें आमचें मिसांव सारक्या तरान आमच्या कुटुंबांनी सुरू करून हेरांक पर्यंत पावोवंक तीच देवाची कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून मागया. उबी रावन आमची प्रार्थना सुमया मुखार दवरया. मोगळा बापा, आमची प्रार्थना सान फ्रांसीस सावेराच्या परबे दिसा प्रत्येक तरान तुजे समोर दवरता. सबार आमच्या मनांनी काळजांनी आमचे इरादे आसात ते सांवासात. आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां तूं पावताय आनी ह्या सर्व गरजो आमी तुजे मुखार समर्पिता आनी त्यो तूं ओपून घे म्हूण आमी ह्या फेस्ता दिसा परबे दिसा मागता. ह्या प्रार्थनाक आमचो जबाब जातलो. Doya
सोबेच्या वडिलांनी भागिवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे नीज गोवाय जावन आपले पोरचेक नमुने जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या पुण्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून ल्हाना दोरबोलांक नीत आनी तांचे होक तांकां दिवंक आनी अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या पुण्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. कोविड-19 पेस्ट पिडेक लागून मुनिस्कूल चड दुखालां आनी भियेलां असल्या वेळार भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या मोजतीन देवान आमकां राखून आनी दुसऱ्यांची सेवा करूं बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या पुण्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. ह्या समाजांत नव्या वातावरणांत आमी सोगोत जियेताना एकामेकाचे वोटापोना सांबाळून आमच्या जबाबदारी पाळून आनी दुसऱ्याचे खाशेलेपण राखून जेजूच्या गोव्या आमी ह्या समाजांत जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या पुण्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची कसकी प्रार्थना सुमया मुखार दवरया. मोगळा बापा, ही थोडी प्रार्थना तुजे समोर दवरल्यांत आनी की सबार प्रार्थना आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत आसात ती तूं मानून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां वदक सुंदी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरुपद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर वादून घेवं. देवा सर मनशांच्या तारका, आमा मनशा पासत कुर्सार मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भगवंत फ्रांसिसाक माप मेजप नासतना आपलो जीव करसिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणयेचे सालेन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार सुस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सान फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवंत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमकां गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta so good to purgatoria. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलोय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, सर्व कश्टांतली, सर्व अनवरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय, शांती, समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. राजवटी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी आमच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. Devaci,
हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी सुमयाक तुवें म्हजे भितर घेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. आत्मीक एकवट जोडूंक मागणें. म्हज्या जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं हजर आसाय म्हूण हांव तीर्सत म्हणटां. सर्वां प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक हांव लालयतां. पवित्र सक्रामेंतांत तुका सेवंक म्हाका साध्य ना तरी आत्मीकपणी म्हज्या काळजांत येवन बिडार कर. म्हाका तुज्या ताब्यांत घेवन तुजे सांगाता एक जावंक म्हाका कृपा दी. तुजे तावन वेगळसर जावंक केदेंकच सोडिनाका.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. अशें ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलां तें इनाम जोडूंक फावो. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. बसायची की बसात एक घडी. मग न्हू आयच्या ह्या फेस्ता दिसा आमच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां फेस्ताचे संदेश दिल्ल्या आमच्या विकार बाब आनी आत्मीक दिरोक्तर मनातीक बाब मॅक्सिम कार्डोजा हांचो आमी काळजांतावन उपकार पावता. थँक्यू. हांव उपकार मागता आमचो संयोजक मिनिन डिसोला लागीं बाब मॅक्सिम हांकां फुलांचो तुरो दिवन मान करच्याक. आयच्या लितुर्जीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्रीमती मारिया, श्री सुरेश शल्डाणा आनी श्री जॉन डिकोस्ता हांकां हांव देव बरो करूं म्हणटा. मिसाच्या बलिदानाक अपुर्बायान गायन केल्ल्या गायन मंडळी असो मेस्त्री जावं श्री नॉयल डिकोस्ता आनी पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ता संदर्भी सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे इमाजेचे अपुर्बायान सोबयल्ल्या शुभम कुमो केल्ल्या मिनिन डिसिल्वा, जॉन डिकोस्ता, श्री प्रशांत कुटिन्ना, श्री रोज, अरविंद कोर्डोज आनी लॉरेन्स हाका उपकार पावता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वंटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचो उपकार पावून देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता समेस्तांक बागी संत फ्रांसीस सवेर गोंयच्या साहेबाचे फेस्ताचे उल्हास पटयता. एक विनंती आसा, मीस जाल्ले पर्यंत जाता इतले बेगी इगर्जेच्या वाठाराक खाली करचे म्हणून. देव बरें करूं. म्हज्या पार्टीनी विश यू अ व्हेरी हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस. आमचें हर एका वर्सा बरी ह्या वर्सा त्या प्रकार करूंक जावंक ना जाल्यारय आमकां देवान असलें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली. हांगासर मीस करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळा. देवाक अर्गां दिता आसतना तुमकां सर्वांक अर्गां दिता आनी तुमच्या सर्व घरांनी तुमच्या जिवनांत देवाची दराळ आशिर्वादां आनी सान फ्रांसिसाचें आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसो म्हूण मागता. थोड्या जाणांक हांगासर येवंक अवकाश जावंक ना आनी थोड्यांक ह्या मिसाचें बलिदान अवकाशच ना. थोडे लागीं मीस ना थोड्या जाग्यांनी. दुबय तसल्या जबलालींतनी ती ऑनलायनीर मिसार आसात. तांकांय सर्वांक म्हज्या बाबतीन आनी हांगा आशिल्ल्या सर्वांच्या बाबतीन एक बरें फेस्त मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोर उपकार. San Francisco.
आंकवार मोरे आशीर्वाद दी आमकां जबो पवित कालसा भुरग्यांक तुजेर दी तुवें आशीर्वाद देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आजपांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन